झोनिंग प्लॅनाच्या नावान टीसीपी मंत्र्यान पेडणे दिल्लीकारांच्या घशात घालपाचो डाव रचला। लोकांक फटोवन आणि लोकांच्या मनाविरोधात पेडणेच्यो जमनी हातासपाचो डाव यशस्वी जावपाक दिवचे नात। काँग्रेस पूर्णपणान पेडणेकारांबरोबर रावतली, गोय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगला। लोकांनी भाजपा सरकाराच्या ह्या प्लॅनाक खर विरोध चलयला। मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारांनी 1 कोटींची जमीन कन्वर्ट करपाचे आसात अशें म्हणत लोकांक विश्वासात घेवंक नाशिल्ल्याचो आरोप केलो। पेडणे तालुका नागरिक समितीनी जागोर सुरू केला। पेडणेचो प्लॅन स्क्रॅप केलो ना जाल्यार शिवोले चोपड्याचो पूल बंद करतले अशी शिटकावणी दिल्या। पेडणेकारांच्या ह्या आंदोलनाक काँग्रेसीन पुरायेन फाटबळ जाहीर केला। जंगल मिनिस्टर आणि आता ऍक्च्युअली ताणे पोर्टफोलियोचे नावूय ताणे खरें म्हणल्यार चेंज करपाक जाय आणि चेंज करून रियल इस्टेट ब्रोकर मिनिस्टर करपाक जाय। कित्याक जो टीसीपी जो प्लॅन आशिल्लो रिजनल प्लॅन तो स्क्रॅप करून ताणे झोनिंग प्लॅनाचो कॉन्सेप्ट म्हणून हाडला। 17 ऑगस्ट 2023 एक गॅजेट नोटिफिकेशन आयले, ज्या गॅजेट नोटिफिकेशनान पेडण्या तालुकान जीएसआय बेस्ड झोनिंग प्लॅन हो ताणी तयार केला आणि हे काम करपाक ताणी दिल्ले मेजर स्काय ग्रुप म्हणून एक कन्सल्टंट कंपनी आणि ताचे ऑब्जेक्शन समज जर तर लोकांक आसा जाल्यार ते 17 ऑक्टोबर 2023 हाच्या मजगतींतल्या लोकांनी आपले ऑब्जेक्शनां थंय दिवची। आता हे बारीक आमी हाजेर विचार करपाक जाय की हो जो झोनिंग प्लॅन किंवा झोनिंग ताणे जी नोटिफिकेशन जे काढला पेडणे तालुक्याचे तातूंत जवळपास 1,44,77,683 म्हणल्यार 1,44,77,683 स्क्वेअर मीटर ऑफ लँड ही कन्वर्ट करपाचो हातून तांचे प्रपोजल आसा। आय मीन डिफरंट गावाचे तांणी एरियाज दिल्या, पूण ह्या सरकारान आनी चड करून तो रियल इस्टेट ब्रोकर मिनिस्टर जो आसा पळय, जो ताचो खरो धंदो रियल इस्टेट आणि तो सरकारान रावन मंत्री जावन तो आपलो धंदो चलयता। जी गोंयची प्रायड पेडणे तालुका जो आसा पळय तो काडून हे दिल्लीकारांक विकपाक सोदतात की राजशाही ती तूं पयलीं तेंपार चलताली ती ना, तूं लोकशाहीचो मंत्री आसा, त्या तेंपार तुमचें चलतालें, पूण लोकशाहीन हें चलचें ना। तुम्ही लोकांक विचारपाक जाय, लोकां कडेन पयलीं सजेशनां घेयात, तुम्ही तुमकां जाय तशें बसून पेंट मारनाका थंय। आनी म्हाका दिसता ही सुरवात, हो इश्यू फक्त पेडणे तालुका मर्यादित ना, हे आज तांणी पेडणे तालुका एज अ एग्जाम्पल घेतला आणि दिस एग्जाम्पल दे विल डू इट ऑल अक्रॉस गोवा। मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारांनी 1 कोटी स्क्वेअर मीटर जमीन रूपांतरीत करपाच्यो हालचाली सरकारान चलयल्यात अशें पेडणेचे सभेतच सांगिल्ले। जितान आतांच लोकांबरोबर रावचे, मागीर न्हू, अमित पाटकरान म्हळा। थळाव्यांच्या आंदोलनाकय काँग्रेसीन तेंको जाहीर केला। आयकात जिताची म्हायती आणि अमित पाटकराचे आव्हान। टोटल कन्वर्जन आपल्या पेडणे तालुक्याचे 1.44 करोड स्क्वेअर मीटर्स, 1.44 करोड स्क्वेअर मीटर्स। सेटलमेंट झोन 1,24,62,000 सेटलमेंट झोन, कमर्शियल झोन 21,47,000, प्रायव्हेट इंडस्ट्रियल झोन 8,40,000 आणि प्रायव्हेट ट्रान्सपोर्ट झोन 3,41,000 अख्ख्या पेडण्या तालुक्यात। एक शॉर्ट तुमकां हांवें सांगला फुडल्या पेडण्या कितें जातलें तें। तुमचो स्थानिक आमदारानूय उल्लेख केलो की 1,44,00,000 स्क्वेअर मीटर जागो कन्वर्ट जाता आणि आपण लोकांबरोबर रावतलो आणि वेळ पडलो जाल्यार आपण सरकाराच्या भायर वतलो। म्हणजे आज अर्थ कितें की ह्या सरकारान आशिल्ले लोक सुद्धा, मंत्री सुद्धा आज जितले ह्या सरकाराचे तांकांय कळून आयला। आणि म्हाका दिसता त्या आमदारान मागीर मी आतांच पयलीं लोकांबरोबर रावपाक जाय, मागीर कित्याक त्या आमदारान आतां लोकांबरोबर रावपाक आनी डिमांड करपाक जाय हो स्क्रॅप कर म्हणून डेडलायन दिल्या, अल्टिमेटम ह्या सरकाराक की हे जर तर तुम्ही स्क्रॅप करना जाल्यार आम्ही शिवोले चोपडेचो ब्रिज हो हाडायतले म्हणून।
आणि काँग्रेस पक्ष त्या लोकांबरोबर रावतले. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी.